नमस्कार. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इन असोसिएशन विथ गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड CSR ॲक्टिव्हिटी ऑफ गोदरेज ह्या सगळ्या आम्ही मटेरियल घेऊन प्लास्टिक अवेअरनेस म्हटल्यार प्लास्टिक वापरचे न्ही किंवा सिंगल यूज प्लास्टिक जे आसा ते बॅन जावचे तेच्या खातीर आमी अवेअरनेस करता. तेच्या खातीर आज आमी सांखळी म्युनिसिपल कावन्सील आणि आमच्या बरोबर तुम्ही पळयतात मिनरल फाउंडेशनचे हेड्स आमचे सगळे स्टाफ आणि मेन म्हणजे यूथ तरणाटे सांखळेचे जे कसलीच अपेक्षा करनासतना खरेंच हो प्लास्टिक बॅन जावचो ह्या एकमेव उद्देशान आपलो सांजचो टायम सगळे जाण हे दिवपाचे आसा फॉर अवेअरनेस. आमी चिंतला फर्स्ट 21 दीस आमी अवेअरनेस करतली की वीच आयटम सिंगल यूज प्लास्टीक खंयचे खंयचे बॅन आसा ते सगळ्यांक पर्यंत पावयतली हो मेसेज. म्हणजे सगळ्या शॉपांनी जाली जाल्यार फूल मागीर आमी कॉलनीन सुद्दां एक मिटिंग्स करून अवेअरनेस करतली आनी ताजे उपरांत आमी 21 दिसांनी आमी जी म्युनिसिपालिटी आसा ती एक फायन इम्पोज करतली. ही फायन कशी आसा तर दिणाऱ्याकूय म्हणजे इवन शॉपवाले पण शॉपवाल्यांपेक्षा त्यांचो बाबड्यांचो प्रॉब्लेम आसा की लोक चड इन्सिस्ट करता की आपल्याक प्लास्टीक जाय दिवचें आपल्याक बॅग नाल्यार आमी खंयचें सामान कशें व्हरचें तो तांचो एक तेंची घालमेल जाता. सो आमी हेज्या फुडें 21 दिसांनी ज्यांच्या हातान प्लास्टीक बॅग दिसतले तांचेर फायन दितली. लक्षात दवरा हे आमी करतना आमची स्वच्छ सांखळी जावची हो एकमेव उद्देश घेवन करिनात. तर आयज काल तुमी पळयता हे मायक्रो प्लास्टीक हॅज बिकम अ बीग रिजन फॉर बीग कॅन्सर सी आनी तो कॅन्सर कसो घरा पर्यंत पावता आनी कांयच नासलेल्या मनशाक एकदम दुयेंत जाता. फाटल्या दिसांनी हांवें एक थिसीस वाचली त्या मनशान आयुश्यभर फूल आपली बॉडी कंट्रोल करपाक कांयच जायना आपणाक म्हणून सगळो निर्मळ म्हणजे कांयच खायनासलो तो सगळें पण ताका कॅन्सर जालो. इट वॉज लेटर ऑन इट वॉज फावंड की तो सद्दां डिस्पोजेबल जे आमचे प्लास्टीक पेपर बॅग आसा पळय तातूंत एकूच टायम च्या पितालो घरान कोण करपी ना म्हणून. दॅट वॉज अ रिजन वीच प्लास्टीक इज एंटर इज मायक्रो प्लास्टीक इज एंटर इज बॉडी आनी ही गॉट अ लिवर कॅन्सर. सो हे जे गजाली जाता ह्यो आमच्या लोकां पर्यंत पावना. हय आमचो देश स्वच्छ जाय पण ताच्या बरोबर आमची नवी पिळगी आसा बिकॉज 62% ऑफ द यूथ इंडिया इज अ यंगेस्ट कंट्री आनी युथांची जर हेल्थ बरी जाल्यार आमचो देश समृद्ध जातलो. म्हणून हांव सगळ्या आवय लागीं मागता हे सिंगल यूज प्लास्टीक जे बॅन करपाची आमची जी मोहीम आसा तुमी स्वता पयली इनिशिएटीव घेवचो. आमी बॅगां अवेलेबल केल्या कॉटनची खूब प्रमाणात डिमांड आसा तशी आमी हाडयात. तुमी सगळ्यांनी इन्सिस्ट करा की हय आमी वतना कितल्यो सुद्दां घेवन वतली. हांवें अशें पळयल्या थोडे टिचर्स बीन की जे एक बॅगां सुद्दां घेवन येता आय मीन बकेटां नुस्त्या खातीर पण प्लास्टीकच्यो पिशव्यो व्हरना. ही जर रेवल्युशन जायत जाल्यार आमचें हेल्थ मेन आसा ते बरें कंट्रोलान उरतलें. तेच्या खातीर आमी हो इनिशिएटीव घेतला. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.